से जो टकराएगा नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ताबड़तोब करा, बेगीन करा। कौन लड़ेंगे? कौन लड़ेंगे? फारिग करा, फारिग करा। अरे फारिग करा, फारिग करा। 3 आणि 4 ऑगस्टाक केटीसी ड्रायव्हर आणि अलायड वर्कर्स युनियनान संप चालू केला. तांच्यो 7व्या वेतनाच्यो मागण्यो अजून पूर्ण जाल्यो नात. देखून बेरेस्तारा केटीसी बस स्टँडाचेर तांणी संप पुकारलो. 7व्या वेतन आयोगाचो करार करचो, 34 म्हयन्याची थकबाकी ताबडतोब दिवची अशें केटीसी ड्रायव्हर्स आणि अलायड वर्कर्स युनियनान मागला. तांच्यो जायत्यो मागण्यो आडकून पडल्यात. देखून मुख्यमंत्र्याक परत जागोवपाक म्हण हो 2 दिसाचो संप केला अशें आयटकच्या फुडाऱ्यान सांगले. केटीसी ड्रायव्हर आणि अलायड एम्प्लॉईज असोसिएशन कदंबा कर्मचाऱ्यांच्या महामंडळातले एक मेजर ट्रेड युनियन जे ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस AITUC संलग्न आसा, एफिलिएटेड आसा. आमी हांगा 48 वरांची 2 दिसांची धरणां करतात. गोंयचो भोवमानीस मुखेलमंत्री डॉक्टर बाब प्रमोद सावंताक आमी मेमोरंडम दिले, विशेष मेमोरंडम दिल्या. आतां दिल्यात आनी इलेक्शनाच्या पयलींय दिल्ले जेन्ना कदंबा महामंडळाचो चेअरमॅन दीपक नायक आशिल्लो. आनी मागण्यो कितें आसा आमच्यो? मागण्यो रास्त आनी कायदेशीर आसा. आमकां 7वो वेतन आयोग लागू केला. स्वर्गीय बाब मनोहर पर्रीकर जेन्ना आपल्या लास्ट स्टेजीर आशिल्लो तेणी आमकां 7वो वेतन आयोग दिवपाचो करार केलो आनी बाकीचो करार ऑफिशियली लेबर कमिशनरा कडेन आपूण 2 म्हयन्यांत करता म्हूण सांगलो. दुर्दैवान तो ह्या संवसाराक अंतरलो आनी तेजी जागा भोवमानीस गोंयचो मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान घेतलो. प्रमोद सावंत ना म्हणिना. प्रमोद सावंत आमकां मेळ्ळेल्या फावटी आमच्या लिडराक आमच्या लोकांक सांगता की येस हांव तुमकां लागू करता. पूण आज जवळ जवळ 2 वर्सां जालीं ह्यो कायलोळ्यो काडल्या भशेन जाता, कोण लागू करिना. आनी म्हणून आमी सगळे तरेचे उपाय करतात. आमी हांगा मिटिंगो धरल्यो, धरणां धरलीं, जनरल बॉडी मिटिंगो घेतल्यो आनी आज आमी 3 आनी 4 तारखेक 48 वरांचो धरणां ह्या कदंबा बस स्टँडाच्या गणपतीच्या हेजे मुखार करतात. आमची मागणी आसा 7व्या वेतन आयोगाचो करार ताबडतोब करचो. दुसरी आसा की 34 म्हयन्याचो एरियर जो आसा तो ताबडतोब दिवचो. कित्याक 2016च्या जानेवारी पासून आमकां एरियर फावो जावपाक जाय. कितलेशे लोक जानेवारी 2016 पासून रिटायर जाल्ले आसा. 34 म्हयन्याचो एरियर्स आसा तो टप्प्या टप्प्यांनी आमकां फारीक करचो. आमचो प्रोविडंट फंडाक खुबशी मोठी चूक केल्या मॅनेजमेंटान. बेकायदेशीर रित्या 10% केला तो रिस्टोर करचो आनी जी थकबाकी आसा ती सगळ्या कामगारांक 2009 पासून म्हणजे जवळ जवळ 14 वर्सांची थकबाकी जी आसा ती प्रत्येक कामगाराक लागू करची. 7व्या वेतन आयोगाचो एरियर दिवचो. कांय प्रॉब्लेम इंटरनल आसा प्रमोशनाचे ते बी मोकळे करचे. आनी हे सगळ्यो मागण्यो ज्यो आसा त्यो लेबर डिपार्टमेंटा मुखार आसा. आमी इवन 7व्या वेतन आयोगाचो कराराची मागणी लेबर कमिशनरा मुखार धाडलेली. पूण त्या वेळार आमकां आदले मुखेलमंत्र्यान सांगलें की तुमी डिमांड फाटीं घे, केस फाटीं घेयात आनी आपली जबाबदारी तुमकां 7वो वेतन आयोग दिवपाची, आपली जबाबदारी तुमकां एरियर दिवपाची. आनी तेज्या एकाच्याच उतरान आमी केसूय फाटीं घेतल्यो. कित्याक गोंयचो मुखेलमंत्री उलयतालो आनी तेणी तें सांगलें. प्रमोद सावंतांनी केन्ना ना म्हणूं ना. एका म्हयने पयलीं आमचो लिडर कॉम्रेड क्रिस्तार फोंसेका आनी कसल्या प्रश्नाक लागून मुखेलमंत्र्याक मेळ्ळो. तेणी सांगलां की असेंब्ली जाले उपरांत ताबडतोब आपूण हो प्रश्न मिटयता. सो आमी ही 2 दिसांची धरणां करून ताका मातशी जागयतात, ताका जाणविकाय दितात की बाबा रे तूं आमचो मुखेलमंत्री, तूं आमचो नेता, तूं आमचो लिडर, तर आमचे हे प्रश्न कामगारांचे तुवें सॉल्व करचे, सेटल करचे. आनी म्हणून ही धरणां 48 वरां चलता. आजचो दुसरो दीस. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आनी संगीता ओली.